प्रितीच्या भावभयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातूचो 9 वोड 9 ते 13 पर्यंत 9 to 13. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी थंयचो चलत वेताना मांडवीर बसलेल्या मातयेव नांवाच्या एका मनशाक जेजून देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हज्या फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताच्या फाटल्यान गेलो. तो घरांत जेवणाक बसलेलो आसतना सोबार 2 वसूलदार आनी वायट चालीचे मनीस आयले आनी जेजूच्या आनी ताच्या शिसां सांगाताक जेवणाक बसले. हें पळयोवन फारिसेवांनी ताच्या शिसांक म्हणलें, 2 वसूलदारां आनी वायटवयां सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसता ते कितें? हें आयकून जेजू जबाब दिलो, बरी आसात तांकां न्हय, पूण वायटाकारांक की वैजाची गरज. वसात आनी ह्या उतरांचो अर्थ कोण तो शिकात. योद्न नाका म्हाका, दया जाय. खरेंच सांगता, तुमी आपणाक प्रमाणीक म्हूण दवरतात तांकां न्हय, पूण कोण आपणाक पातकी म्हूण लेखतात तांकां आपोवंक हांव आयला. प्रितीच्या भावभयणींनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां त्या शिवर्तमानान जेजू माथ्योवाक आपयता. आनी भावभयणींनो, आमी खरें म्हणल्यार ह्या माथ्यू वयर आमी शिकत जाल्यार माथ्यू एक 2 वसूलदार आसलो. तो एक पातकी आसलो. म्हणजे सगळे 2 वसूलदार पातकी, पूण हो 2 वसूलदार पातकी आसलो. म्हणजे कितें? तो लोकांचे चड टॅक्स जमा करतालो आनी जे टॅक्स ताणें रोमकारांक दिवंक जाय आसले ते दितालो आनी ते जे चड आसले ते तो आपूण खातालो आनी म्हणटा ते पयशे लोकांचे तो खातालो, आपल्याच लोकांचे. देखून भाव भयणींनो, माथ्यू खरेंच एक पातकी मनीस आसलो, 2 वसूलदार आसलो, तो पयशे खातालो लोकांचे. आनी देखून भाव भयणींनो, जेन्ना जेजू ताका मेवता, जेजू ताका कितें म्हणटा, माथ्यू, आयज तुजे बरोबर हांव जेवपाक येतलो. हांव तुजे बरोबर जेवपाक येतलो. आनी भाव भयणीं, तेन्ना जेन्ना सगलो लोक जो माथ्यूवाच्या घरा येता तो कोण आसतलो? माथ्यूवाच्या घरा कोण आसतलो? ताजे 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 आमीक ते सगळे 2 वसूलदार पातकी लोक. आनी जेन्ना जेजू तांचे बरोबर बसता जेवपाक, जेजूक आपल्या मनान आपल्या काळजान एकूच आहा, ह्या फामिलीक, ह्या माथुवाक, ह्या दुसऱ्या 2 वसूलदारांक खंय आपली बरी खबर दिवपाक, खंय देवाचो मोग दाखोवपाक आनी खंय तांकां सोयीच्या राज्यान हाडपाक. आनी भाव भयणींनो, जेन्ना हें सगळें चलता, पळयात कितें घडटा तें. फारिझेव येतात आनी जेजूच्या शिसांक म्हणटात, 2 वसूलदारां आनी वायटा सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसता तें कितें? आयकात बरे भाशेन. पळयात हो प्रश्न जो हे फारिझेव, हे जे धोमशास्त्री आसात ते कितें म्हणटात जेजूच्या शिसांक जेजू वयर. ते म्हणटात, 2 वसूलदारां आनी वायटा सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसता ते कितें? भाव भयणींनो, जेजू तांकां कसलो जबाब दिता? जेजू आयकता की हे फारिझेव धोमशास्त्री आपल्या शिसांक विचारतात आपल्या वयर कित्याक तो खाता म्हणून. आनी जेजू तांकां आयज म्हणटा, वचात म्हणटा, म्हाका ओद नाका, म्हाका दया जाय. खरेंच सांगता म्हणटा, तुमी आपणाक प्रमाणीक म्हूण दवरात तांकां न्हय, पूण कोण आपणाक पातकी म्हूण लेखतात तांकां आपोवंक हांव येयलां. भाव भयणींनो, आमी सगळीं पातकी. जेन्ना आमी ह्या संवसारांत जल्म घेता, आमच्या मायच्या कुसव्यांतलीं आमी सगळीं पातकी म्हणून ह्या संवसारांत येता. पूण कितें घडटा? एक दीस आमी शिवर्तमान आयकता, आमी सजमता की जेजून आमचे पासून खुर्सार कितें केलें तें. आमकां ती सजमणी मेवता की जेजून आपलें रगत व्हारोयलें म्हूण. आनी आतां आमी ताणें जें खुर्सार केलें तें, ताजेर आमची चोत्राय धरून, जेजूच्या मोगाची चोत्राय धरून आतां आमी जेजूचे पाटलावदार जाता. खरेंच आमचें काळीज बदलता आनी आतां आमी जी काकूट देवाची आसा, देवाचो मोग जो आसा, आतां आमी तो मोग आनी काकूट आमी आपणायता. आनी भाव भयणींनो,
हे जे घडटा आमच्या जिवितांत आमी कांय बरें करिनासतना आमकां फावो जाता कित्याक आमी जेजूचेर भावार्थ धरता आमी जे जेजून घडलां खुर्सार आमचे पासत ताणें आमचो जागो घेतला ताणें आमचे पासत तो मेला आनी देखून आमी ताका आर्गांनी वाखाण दिता आनी जें ताणें घडलां ताजेर भावार्थ धरून आतां आमी एक नवी रोसना जाता आनी देखून भाव भयणीनो ह्या वेळार आमकां आयज जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ धरता आमकां देवाची दया देवाची काकूट देवाचो मोग देवाची कृपा हें सगळें आमकां फावो जाता आयज भाव भयणीनो आमी जी सगळे आपणायलां देवाचे आमी आतां कितें करता आमी दुसऱ्यांक कोणें पळयता आनी म्हणटा तो मिसाक वचना तो मागणी करना तो वायट पुण्य करता तो दोन वसूलदारां वरें वेता तो तो सोरो पियेता तो ड्रग्स घेता तो बायलां बरोबर मोजो मारता आमी जेन्ना पळयता आमच्या दोळ्यांनी आमी सजमता की बरीं मनशां म्हणून आनी आमी सगळ्या जी वायट करतात तांकां आमी गुणगुणटा पूण भाव भयणीनो आमी जाणो जावंक जाय की आमी देवाचो मोग आपणावच्या पयलीं खरेंच आमकां ह्या उतराची सजमणी मेळच्या पयलीं आमी त्याच भाशेन आसले आमी चड करून आमी व्हडलीं पातकां करूंक ना पूण आमी सगळीं आमी पातकी ल्हान वो व्हड पातक म्हणल्यार देवाक एकूच पातक तें आनी देखून भाव भयणीनो जेन्ना आमी आमी देवाचो मोग आपणायता खरेंच आमचो संबंद देवाशी घट जाता तेन्ना आमी कितें करतले आमी ह्या लोकां कडेन वेतले जो सोरो पियेतात दोन वसूलदार आसात पयशे घेतात बायलां बरी मोजो मारतात वायट जिवीत सारतात तांचे कडेन आमी वेतले आनी हो देवाचो मोग ही देवाची काकूट ही देवाची कृपा ही देवाचे सगळे जी आमी 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 आपणायला देवाची दया ती आमकां आमी तांकां दितले आनी तांकां खरेंच शिकयतले आनी भाव भयणीनो जेन्ना तांकां ती सजमणी मेवतली तेन्नाच ती ह्या जेजूच्या राजान भितर सरतली आमचे भाशेन आनी तांचें जिवीत बदलतलें आयज भाव भयणीनो जेजून मातुवाक पळोवंक ना एक दोन वसुलदार म्हूण जेजून ताका पळोवंक ना की तो खरें पातकी म्हूण वय पातकी आसलो पूण जेजून पळयलें कितें जातलो तो जेन्ना ताजे बरोबर ताजो संबंद ताजेशी घट जातलो तेन्ना तेच भाशेन भाव भयणीनो जेन्ना आयज आमचो संबंद घट जाता आमचो संबंद घट जावन आमी आतां दुसऱ्यांक ह्या जेजूच्या राजान आमंत्रण दिवया तांकां ही बरी खबर दिवया की जेजू तांचो कितलो मोग करता आनी आतां तांकांय जेजूच्या राजान भितर सरपाक आनी तांकांय देवाचो सगळो मोग आनी कृपा आनी खाकूत आनी ताजी दया तांकां फावो जावपाक आयज आमी वावरुया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दिसा आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता तुमकां सगल्यांक आमच्या सोबंदारा जेजूची कृपा आमच्या सोबीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक हांव आवडयता